एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटान आरपोरान सुरू आशिल्ल्या बॉश बाय रोमियो लेन प्रकरणात 11 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त करून व्हड कारवाय केल्या। ईडीच्या म्हणण्याप्रमाण हे आस्थापने बनावट कागदपत्रां घेवन आणि वैध उजो पालोवपी दळाच्या एनओसी सयत सक्तीच्या परवानग्या बगर काम करताले अशें चौकशेंतल्यान स्पष्ट जाला। अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आसा की हे शोध गंभीर नियामक आणि आर्थीक उल्लंघना कडेन बोट दाखयता। ह्या ताज्या हालचालीक लागून ह्या प्रकरणात जप्त केल्ल्या वा घोटाळिल्ल्या मालमत्तेचे वट मोल आता 29 कोटी रुपयांचेर पावला। आर्थीक नियमितता संबंधित तरतुदी खाला ही कारवाय जाल्ल्या आणि तपास अजून सुरू आसा अशें एजन्सीन म्हटलां। अस्थापना कडेन संबंधित परमिशन्स आणि आर्थीक वेव्हाराचो गैरवापर केल्ल्याच्या आरोपाची चौकशी चालू आशिल्ल्यान आनीक तपशील मेळपाची शक्यताय आसा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।